भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगकार. त्या दिसा आमी टण टण हो पाठ कसो वाचचो तो पळयलो. आतां आमी त्या पाठाचें स्पश्टीकरण पळोवया. स्पश्टीकरण म्हळ्यार एक्सप्लेनेशन. आतां ताच्या पयलीं तुमकां कांय आवाज आयकुपाक दिता. ते आवाज तुमी पयलीं आयकले आसतले. चला तर ते आवाज पयलीं आयकून घेवया. तर तुमी आतां वेगवेगळ्या तरेचे आवाज आयकले. हे आवाज तुमी पयलीं आयकले आसतले. हे आवाज आमकां टण घण अशे आयकुपाक येयल्या. आतां तुमी जेन्ना शाळेन वयता तेन्ना तुमकांय असो केन्ना तरी आवाज आयकुपाक येता. तुमी चलत मजा करत शाळेन वयता, पण अचानक तुमकां आवाज आयलो काय तुमी शाळेन धांवपाक लागता. आतां तो कसलो आवाज? एकदम बरोबर. तो कसो आवाज येता आयकया. एकदम बरोबर. शाळेच्या घंटेचो आमकां आवाज आयलो काय आमी धांवपाक लागतात. आमी कित्याक धांवपाक लागतात? तर घंटेचो आवाज आयकल्या उपरांत आमकां दिसता की आमकां आतां वेळ जालो स्कुलाक आनी स्कुलाची बॅल जाली काय स्कूल स्टार्ट जावपाचो टायम जाता. म्हणून आमी धांवपाक लागतात, चलपाक. शाळेची बॅल, शाळेची घंटा कोण वाजयता? तर स्कुलाचो प्यून वाजयता. ताका आमी काका नाल्या अंकल अशें म्हणटात. आमची मम्मी आमकां स्कुलान पावपाक येता तेन्ना लेट जालो काय चल बाबा स्कुलान चल म्हणटा. चल म्हणजे वचप, फुडें वचप, पावल उखलप. हे चित्रान दिसता ती चलपाची कृती. आतां ह्या पाठांतलें चित्र पळयात. ह्या चित्रांत भुरगीं आपले बॅग म्हणजे आपले दप्तर घेवन शाळेन वतात. आतां पळया ह्या चित्रांत कितल्यो चलयो आनी कितले चले आसात. चलयो म्हटल्यार गर्ल्स आनी चले म्हटल्यार बॉयज. एकदम बरोबर. हेतून 2 चलयो आसात आनी 4 चले आसात. आनी तुमकां दिसता न्ही एक बायल आसा ती कितें करता? घंटा वाजयता, घांट वाजयता. म्हणल्यार कितें? स्कुलाची बॅल वाजयता. आतां शाळा सुरू जाल्या आनी शाळेचो वेळ जाला. आनी थंय आमकां दिसता की एक बायल उबी आसा. आतां क्लासीन कोण उबी आसता? टिचर, बाई. आतां ती टिचर क्लासीन उबी आसा. आनी भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसा बॅल जाली काय कितें जाता? स्कूल सुरू जावच्या पयलीं एसेंब्ली स्टार्ट जाता. आतां पावसांतली एसेंब्ली म्हणजे प्रार्थना खंय घेता? शाळेन घेता, क्लासीन घेता. आतां ही सगळीं भुरगीं फास्ट बेगीन कित्याक वयता? आतां तेंच्या प्रार्थनेचो वेळ जाला आनी स्कुलाचोय वेळ जाला. तर भुरग्यांनो, तुमकां ह्या पाठांत येयल्ल्या उतरांचो अर्थ समजला आसतलो अशें हांव गृहीत धरतां. तर हो पाठ त्या दिसा तुमकां शिकयल्ल्या प्रमाण तुमी वाचात आनी कितें डिफिकल्टी आसत जाल्यार म्हाका सांगात. देव बरो दीस दिवं. धन्यवाद.